Dewa tu amco orum, tu kapusung wundung kieta. Dewa tu amco shevot, civitu kapeton dita. Dewa tu amco orum, tu kapusung wundung kieta. Deva tuam so shevot, civitu kapeton dita. Bapak putakatnya, wundun moy mangsasna. Bapak putakatnya, wundun moy mangsasna. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय आनी मागीर मोगाचो योग कार्य आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या एलेक्स फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा पासत आनी दुसरें इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या सगळ्या दाकोस्ता फॅमिली हांच्या वांगड्यां पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. कॉस्तातीन मिस्किता आपणा पासत मागूंक लायता कोवीड पॉझिटीव जाल्ल्या पासत देवान ताका आनी हेर सगळे जे कोण कोवीड पॉझिटीव जाल्ले आसात हॉस्पिटलांनी आनी घरांत होम आयसोलेशनान जे इलाज घेतात तांचे सगळ्यां पासत मागुया. देवान तांकां फावो तितली घटाय दिवंक आनी ते बेगीनूच बरे जावं. तशेंच दोतोर नर्सी आनी हेर हेल्थ वर्कर्स जे आसात तशेंच घरांनी जे कोण सेवा करतात तांकां सगल्यांक फावो तितली कृपा दी आनी तांकां सगळ्या वायटांतले राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. ब्रायन डिसुजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तूं म्हजो मोग करताय. जेजून हो प्रश्न पेद्रूक केरीत भाशेन विचारलो आनीक आपल्या शिसांक आपोस्लांक ही जुट्टी दिवचे पयलीं ह्या मोगाचेर सगळें काम आनी सगळें मिसांव धरून हाडूंक जेजून तांकां उलो केलो. आयच्या दिसाक आमी जितलेंय कितें करता जावं आमचे पासत आमच्या घराब्या पासत ह्या समाजा पासत व संवसारा पासत सगळें जें आमी करता तें जेजूच्या मोगाचेर धरून आसूंक आमकां हे भेटेंत आमी कृपा मागून घेवया. आनी जायते पावटी आमी देवाच्या मोगाचेर आमचे मिसांव धरून रावूंक ना. आमी ह्या संवसारी वस्तूंनी गुल्ल जाल्या आनी सांडल्या असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेचो दांचांक वार मरेत सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपदविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बापा तुज्या पुता जेजूक महिमेवंत करून आनी पवित्र आत्म्यांक धाडून स्वर्गीचीं दारां तुवें आमकां उगडलीं. येद्या वर्त्या देण्याचे वांटिल्ली जाल्ले वरवीं आमची भोक्ती फळां बरीच जावं आनी आमचो भावार्थ थीर जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना
दोमदुताच्या इतिहासावेले वाचप. थोड्या दिसा उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बेर्नीस सेजार्याक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुड्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसाल्याक आसलो तेन्ना जुदेवाच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून कास्तीचें फर्मोण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्ल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें ताका सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाळी नासतना दुसऱ्या दिसा न्यासोद्रेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नात. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची हुजत जाली. हो जेजू मेलो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रीन सांगतालो. हो तंटो कसो सुटावो करचो तो नकलो जावं. हे विशीं जेरुसाल्याक वचून थंय न्हीद करूंक घेवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली न्हीद करची म्हूण पावलून मागलें देखून ताका सेजाराशी धाडीसोर बंदखणीन दवरूंक हांवें फर्मायलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या तीर शिवासनार बसला. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर सरकार आपल्या तीर शिवासनार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या तीर शिवासनार बसला. प्रितुमे परस सर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोंत जितल्यो एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या तीर शिवासनार बसला. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या तीर शिवासनार बसून आपले राज सोमेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या, ताचे उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पदवेदार दुतानो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणी करात. जबाब. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या तीर शिवासनार बसला. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलें तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
नास्तो जातूच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जोवाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय? ताणें ताका म्हणलें, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, सिमांव, जुआवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव, जुआवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली आनी ताणें परतीपाळ केलो, सायबा, तूं सगलें जाणूय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोच सांगता, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. तूं म्हजो मोग करताय? भाव भयणीनो, सिमांव पेद्रूक 3 फावटी हो प्रश्न विचारलो आनी 3 फावटी हो प्रश्न विचारला तातूंत 3 फावटी पेद्रूनय जबाब दिलो, वय सायबा, हांव तुजो मोग करता, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां हेंय म्हणटा, 3 फावटी आपणाक हो प्रश्न, तूं म्हजो मोग करताय, हें विचारलें देखून पेद्रूक खंत जाली. पेद्रूक हो प्रश्न विचारलो जेजून, कित्याक ताचो मोग आनी ताची थिराय सांबाळचे पासत. कित्याक जेजू जेन्ना धरून दिलो तेन्ना पेद्रून 3 फावटी जेजूक नाकारलो, हांव ताका वळखोच ना, हांव ताका वळखोच ना, हांव ताका वळखोच ना. 3 फावटी जरी तर ताणें जेजूक नाकारला जाल्यार जेजू आतां नव्यान ताका बांदून हाडटा. रेस्टोरेशन, तेजो भावार्थ नव्यान बांदून हाडटा. ताका जी जुट्टी दिवपाची आसा ती नव्यान बांदून हाडटा. आनी त्या उपरांत हो जबाब दिवन हेच भाशेन पेद्रू करतलो, वय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. आनी ह्याच मोगान पेद्रू आख्खी पवित्र सभा, म्हणजे जेजून जें जितलें कितें शिकयलां, जेजूचे सगळे जे शीस आसात ते सगळे ताच्या हातान एके भाशेन ही चावी भावार्थाची जेजू दिता. आमकांय जण एकल्याक एक मिसांव दिल्लें आसा, आमकां जण एकल्याक एक जुट्टी दिल्ली आसा. आनी जी जुट्टी वो जे मिसांव, जो वावर आमी देवाचो करता, तो वावर जरी तर करतले हांव जाल्यार आमचेच अस्तंगी न्हय, आमच्याच बळान न्हय, कित्याक आमकां असोक्तायो आसात. पेद्रूक असोक्ताय आसली, ताणें आपली असोक्ताय जेजू म्हऱ्यांत मानून घेतली, ओय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणूय. आमची कसलीय असोक्ताय आसूं, जेन्ना जेजू आमकां आपल्या वावराक आपयता तेन्ना देवाच्या मोगान, जेजूच्या मोगान जरी तर आमी तें थीर करता जाल्यार आमचो वावर जातलोच. हेच भाशेन आपलो सगलो वावर जेजूच्या मोगान थीर केल्लो पावलू धर्मदूत. आनी हो आपलो वावर करता आसतना आडखळी जायत्यो ताच्या जिवितांत आयल्यात. ताका राजांनी, राजपालांनी धरून बणकणीन पासून घालो आनी भोव करून
लोकांन ताका धरून दिला, भोव करून जे जुदेव आसात जांकां ही शिकवण मानून घेवपाक अवघड जातालें की जेजू देवाचो पूत आनी ह्या देवाच्या पुताक ह्या जुदेवांनी पिडापीड दिल्या वो ताका धरून दिला आनी ताका मारला, जिवेशी मारला. हें मानून घेवपाक तांकां आडकोड जाताली. देखून हे शिकोवपी आसात तांकां ते धरून भितर घालताले आनी पावलूकूय हेच भाशेन भितर घातलेलो. ताची जुट्टी करपाक जी उतरां आयज आमी आयकल्यान ते आमकां आयचो आमचो लिगल सिस्टम आमचे मुखार दवरता. जो आरोपी आसा आनी जो गुन्यांवकार आसा ते दोगूय जाण एकामेकाक मेळपाक जाय. बेश्टोच आरोप घातलो, बेश्टोच गुन्यांव घातलो आनी ताका शिक्षा दिली हें जायना. आयज आमच्यो कोर्ट आसात तातूंत जो कोण गुन्यांवकार आसा, एक्युज्ड आसा, ताका आपणाची सफाई दिवपाक एक सोयेक मेळपाक जाय आनी तो आपली सफाई दिल्या उपरांतूच मागीर जो जुईज जो आसा, जज जो आसा, तो आपणाचो निर्णय दितलो. हेच भाशेन असलो निर्णय घेवपाक पावलूकूय राजा मुखार हाडलेलो आनी ताणें बरे भाशेन सगळें सांगून दिलां कशे भाशेन पावलूक ताचे म्हऱ्यांत हाडलो, ताचे प्रश्न विचारले आनीक झुट्टी करूंक प्रयत्न केलो तेन्ना जे आरोप ताचेर घातलेले ताका मरण फावो आसले तसले कांयच नासले. वो सिरियस असलें कांयच नासलें. देखूनच हाचे विशीं निर्णय घेवपाक पावलून राजा लागींनूच मागलें श्रेश्ठ सम्राजान ही जुट्टी करची. भाव भयणीनो, ह्या सगळ्यान एक वस्त आमच्यान पळोवपाक जाता. जेजू आपलो पवित्र आत्मो धाडून आमकां मुखार वचपाक आदार करता. वो वेळा वेळार जाय तेन्ना पवित्र आत्म्याचें देणें आमचे मुखार आसा, वो आमच्या जिवितांत आसा. ताका उक्ती रावप आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं वो ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं आमची पावलां मारप एकदम गरजेचें. आयचे जे परिस्थितीन आमी आसा आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्याची आनिकूय गरज. कित्याक भोंवतणी दूख जायतें आयिल्लें आसा, भोंवतणी नॅगेटिविटी जायती उत्पन्न जाल्ली आसा, भिरांत जायती उपजल्ली आसा. ह्या सगळ्यान पवित्र आत्म्याचें काळजीदारपण घेवन आमी मुखार वचूंक होच पवित्र आत्मो आमकां भासायला. ताका घेवंक आमी आमची तयारी करता आसतना हीच कृपा आमकां मागुया. आमी आमचें मन उक्तें दवरूंक, आमी आमचें काळीज उक्तें दवरूंक आनी जेजूच्या मोगांत आमी सगळीं थीर रावूंक. ह्या मोगाचेर आमी आड वचना जावंक, पातकाक आमी सांपडना जावंक हे बेटीन आमी आमचीच ओपणी ह्या आल्ताराचेर करुया. तुझ्या पोवितोळ्या मुखार बापा एकूच सोंडो दवर. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो मुंड्या भितर लिपतात कोणयो तशी जेजू किरकोळ पातकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे थेंबे आमी जेजूचे साते जेजूचे सांगे आमी गोवाच्यो
म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवून. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुज्या भुरग्यांच्या बलिदानाचेर काकलुतीची दिश्ट घाल आनी तें तुका मानता तसलें जावच्याक पवित्र आत्म्याच्या येण्यान आमची अंतस्करणां नितळ निर्मळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार बल्लाच्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन.
तूं म्हजो मोग करताय? वय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. आमी जण एकल्यान जेजूच्या मोगान थीर रावन आमचो भावार्थ जिवंक आनी आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन होत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोत हांव सांगता शेळ्यांक घावतात, म्हजे वरवीं भितर सोल्यार. कोणूय तो जावं, कोणूय तो जावं, जातलो साल्वार, जातलो साल्वार. चोरूक ताका उदार. देवता विश्वास तुजेर, देवता विश्वास सदांच तुजेर. आमा शेण्या गोळ्या जेजू, एकाच नांव दवर जमून. देवता विश्वास तुजेर, देवता विश्वास सदांच तुजेर. आमा शेळ्या गोळ्या जेजू, एकाच नांव दवर जमून. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना सर्व सोत तुमकां तो शिकयतलो
सांगता सोमी सर्वेस्पराल सोई प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, ह्या पवित्र गुटां वरवीं तूं आमचे आत्मे नितळ करताय आनी पोसताय. हे दिसाचें पोसण घेवन सासणाचें जिवीत आमकां मेळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पवित्र आत्म्याच्या येण्याक आमी तयार जाता आसतना आयज सांजे 7:30 वाजता आमी भोव पवित्र संस्काराची भजवण करतले आनी पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां सगल्यांक दी म्हूण मागतले. जाता ते भाशेन भाग घेवंक आमी प्रयत्न करुया. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार पुरिया तुमचे तुमचे संगाती हांव आसां. संसार पुरिया तुमचे संगाती हांव आसां. आनी जात्यो शेव्यो आसाची बोलोल्यो म्हज्या हिणार तांकाय हाडूंक म्हजी खुशी एकीन घडून येवचो एकलोच तांचो गवळी. संसार तुमचे संगाती हांव आसां. संसार तुमचे संगाती